70 मतदारसंघात जीएसआयडीसीन बांदिल्ल्या डोंगुर्ली ठाणे पंचायतीच्या नव्या इमारतीच्या उक्तावण सुवाळ्याचो कार्यक्रम मंगळारा पंचायतीच्या सभाघरांत जालो। जीएसआयडीसीन दीनदयाल सुवर्ण जयंती येवजणे सकयल डोंगुर्ली ठाणे पंचायतीक पंचायत घर आनी बाजार कॉम्प्लेक्सा खातीर इमारत बांदून दिल्या। 70 जाल्ल्या ह्या उक्तावण सुवाळ्याक थळावो आमदार प्रतापसिंग राणे, पंचायत मंत्री माविन गुदिन्हो, जीएसआयडीसीचो अध्यक्ष दीपक प्रभू पावसकार, जिल्हा पंचायत वांगडी, सरपंच सरिता गांवकार आनी पंच वांगडी माचयेर आसले। सरकार पंचायतीक व्हडा प्रमाणात निधी दिता, ताचो पंचायत मंडळान पंचायत वाठारांत उदरगत करपा खातीर उपेग करचो। जायते फावट पंचायतीचो निधी तसोच उरता, अशें मंत्री माविन गुदिन्हो उलयलो। पंचायत वाठारांतलो कचरो एकठांय करपा खातीर पंचायतीक निधी सरकार दिता, तो आतां वाडोवन 5 लाख केला अशी माहिती मंत्र्यान दिली। हे जे तुमकां पळोवपाक मेळटा मॉल गोल्डन जुबली स्कीम अंडर दीनदयाल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट पंचायती राज इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्किमाक खाला आसा। पैसे आमी दिता आनी पैसे दिवपाचे जे 2 कोटी मेळटाले 3.5 कोटी आमी केल्ले आसा, वाडयले आसा वयल्यान। आनी तेच बरोबर इवन ती फायल आता फुडले कॅबिनेट येवन पंचायत सरपंच पंच मेळटात तेंकांय कितें मेळटा ते ऑनरेबल तेय इन्क्रीज जावपाचे आसा। आनी भाशेन गार्बेज कलेक्शना सुद्दां पावसकारान तुमकां सांगले पयलो 1 लाख रुपया मेळटालो दर वर्सा। आतां खंयची पंचायत अशी ना की मिनिमम पंचायतीक 5 लाख मेळटा गार्बेज सारखे निवड करपाक अंडर भारत स्वच्छ अभियान स्वच्छ करपाक। 7 लाख मेळटा खूब चड बाजार जाता खंय आनी फेस्तां आसता आनी तिका कितें जात्रा आसता तिका 7 लाख मेळटा। एअरपोर्टाच्या जवळ जे सगळे पंचायती आसा तांकां 9 लाख मेळटा। हे आमी कित्याक इन्क्रीज केला? पैसे बांदकामाचे कित्याक इन्क्रीज केला? कित्याक पैसे नासले बरोबर कसो विकास जातलो? आमचे पंचायत कश्यो वावरतल्यो? पंचायत आमच्यो वावरपाक जाय, पंचायतींनी कामां जावपाक जाय। ताका लागून हे सगळे नव्यो स्किमी आमी हाती घेवन आमी पैसे वाडयल्ले आसा। बाब पावसकारान जीएसआयडीसीन सांगपा ताका हक आसा की आमी केले म्हणून ते बांदताचे पूण पैसे आमी दितात। एकदा सगळ्या दिसता कोण करता? आमी दोगांय मेळून करता, म्हणजे जीएसआयडीसी एलॉंग विथ फंड्स फ्रॉम पंचायत। पूण केन्ना म्हाजे पंचायत फाटीं उरता आनी हांव म्हाज्या पंचायती राज व पंचायत पोर्टफोलियो फाटीं दवरपाक सोदना, फाल्यां दुसरो जावपाक शकता। हो वाठार थंड, ह्या वाठारांत व्हडा प्रमाणात लोक शेती करतात। एक वेळ ह्या पंचायतीचें नांव सगळ्यांत चड दुधाचें उत्पादन करपी म्हूण फामाद आसलें, अशें प्रतापसिंग राणेन सांगलें। शेती करपाकच जाय, त्याच बरोबर आतां शिक्षणाची गरज आसा, म्हूण तुमच्या भुरग्यांक शिकयात असो सल्लो राणेन दिला। परंतु आमकां लोकशायेचे फोन गेल्ले आसा। ह्या देशाची जर प्रगती जावंक लोकशाही जर वेग जातली, आज इमारत जाल्ली आसा, 4 लोकांकडे उलोवपाचें, 4 लोक भायर उलोवंक शकतले, शाळेची भुरगीं हांवें कार्यक्रम करूं शकता। अनेक गोश्टी ह्या काळाच्या जावंक शकता। घडणुकीचे आनी बरे विचाराचे कार्यक्रम अशो संघटनाय आसा, ते येवन तुमकां मागीर डॉक्टर येवं शकता आनी कोण कशें आपली निगा करची उलयले। आमच्या ठाणे गांवांत खूब बरी पशु संवर्धन रेकॉर्ड मिल्क प्रोड्यूस इन ठाणे। त्या एका गांवांत भरपूर दूध तयार जाता आनी गोंयांत कोणाचे डेरी काम आनी ह्या गांवांत सुदारण जावंक शकता, वयर सरता। ताच्या वांगडा जाय तें शिक्षण, हवा आनी पाणी तशें शिक्षण आनी तें शिक्षण त्या बरोबर लोक शिक्षण। सो ह्यांनी आज आमची सरपंच महिला, तेजे पयलीं महिला भायर सराक आज धडाडीन फुडें
तरी मागासलेली म्हणून नाका घेऊन बाळगून जायना आम्ही. त्यांना आईच्या ह्या उद्घाटन प्रसंगी एकूच सांगतात की पुढे सरा, दादो जावं बाहेर चलयो जावं शिक्षण घेऊन नये आणि तरच हो गाव थोडे जास्त नेता. शिक्षण पाणी इतकेच खरी इतकेच महत्वाचे असते. कॉलेज असं साखळे थोडेसे आमच्या वाळपई सुद्धा कॉलेज ते जाऊन जाय बऱ्यापैकी